नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयचे गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरापळी पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मनोज परबाच्या राजकारणाक राम राम. आरजीपी अध्यक्षपदा सयत संस्थापक वांगडी पदाचो दितलो राजीनामो. पणजे पत्रकार परिशदेत मनोजान केले जाहीर. गोय सरकारान परिपत्रक जारी करून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी इंधनाची बचत करपाचो मारलो उलो. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी भौशीक येरादारीचो करचो वापर. गोय सरकाराचे आव्हान. कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ल्या मडगांवच्या हॉली फॅमिली इमारतीचो कांय भाग भौशीक बांदकाम खात्याच्या मजतीन केला मातये भरवण. एनडीटी अहवाल मेळ्ळे उपरांत मोडटले उरिल्ल्यो धोकोदायक इमारती, सांगता उपजिल्लोधिकारी. सांतिनीज खचिल्ल्या रस्त्याची महापौरान केली पळोवणी. फुडाराक अपघात जावचो न्हय म्हूण शारांतल्या पोरण्या भुंयगत मार्गाची करतले तपासणी, सांगले महापौर रोहितान. आदलो मंत्री मिकी पाशेकन येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर केली व्हडली घोशणा. बाणावले मतदारसंघांतल्यान आपूण जाल्यार नुवे मतदारसंघांतल्यान आपली बायल विओला पाशेको लढटली वेंचणूक. आनी गोंयांत 21 आनी 22 मे या 2 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट केला जारी. वादळी वाऱ्या सयत गडगड मारून पावस पडपाची उक्तायला शक्यताय. आता खबरो विस्तारान. गोंयच्या राजकारणात महत्वाची घडामोड घडल्या. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे अध्यक्ष आनी संस्थापक वांगडी मनोज परबान राजकारणाक राम राम करपाची घोशणा केली. आरजीपीच्या अध्यक्षपदा सयत संस्थापक वांगडी म्हूण राजीनामो दितलो अशें जाहीर केले. पणजे आरजीपीच्या कार्यालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तांणी ही घोशणा केली. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे अध्यक्ष मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकार हांचे मदीं फाटले कांय दीस अंतर्गत वाद चालू आशिल्लो. मनोज परब गट आनी विरेश बोरकार गट फेसबुकार एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करताले. पूण 2 दीस पयलीं ह्या गॅराक तांच्या समर्थकांनी पूर्णविराम दिल्लो. तशेंच तांचे भितर चलिल्ल्या कोफुसावाक लागून पार्टीन विरेशाक चर्चेक आमंत्रण दिल्लें. मात आपूण गोंयांत ना अशें सांगून बोरकार गैरहजर रावलो. ताचे उपरांत विरेशान चर्चेचो वेळ आनी तारीख थारावची अशें मनोजान सांगिल्लें. पूण फाटले 2 दीस जाले हे विशीं कांयच ठोस निर्णय जावंक ना. बिरेस्तारा पार्टीच्या अध्यक्षान नवी घोशणा केली. पार्टी चलोवपाक आपूण अपेशी थारला अशें म्हणीत तांणी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे अध्यक्षपदा सयत संस्थापक वांगडी म्हूण राजीनामो दितलो अशें जाहीर केलें. फाटलीं 3-4 वर्सां हांव खूब ओगी रावलो. जे डिसिजन्स टफ कॉल्स हांवें घेवपाक जाय आसले पार्टेक लागून ते हांवें घेवंक ना. रिजन्स भरपूर आसा. इमोशनल जावन आमचेच भुरगे म्हणून सुदारतले, चूक जाले जातले सगळें सारकें. कितें एक्शन घेतलें, कितें डिसिजन घेतलें जाल्यार खंय तरी पार्टेक डॅमेज जावपाक शकता. हे सगळे विचार करून 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 हे सगळे गजाली पोटान दवरून खूब वर्सां जालीं. बट फायनली पार्टीचेर येयले, आमच्या CECचेर येयले, पार्टीच्या ऑर्गनायझेशनाचेर येयले आनी इंटरनल पॉलिटिक्स ह्या लेवलाचेर पावली की पार्टी स्प्लीट करपाची, टेक ओवर करपाची, कोर्टान व्हरपाची. तेन्ना म्हाका कंट्रोल जावंक ना आनी हांवें ते म्हाका सहनूय जावंक ना. सो आयज हांव पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां स्पेशली म्हाका जो सपोर्ट दिलो, तेंको दिलो आनी हें रेव्होल्युशन फुडें व्हरपाक आमकां हातभार लायलो. हांव सगळ्यांक सांगपाक नांवां घेवपाक शकना, बट जो कोण ह्या रेव्होल्युशनान म्हाज्या उतराक लागून येयलो, म्हाज्या उतराक लागून रावलो, तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. ते मागीर फंडींग दिवपाक जावं, नाजाल्यार ग्रावंडाचेर काम करपाक जावं, स्वताचेर केसीस घेवपाक जावं, नाजाल्यार ह्या सिस्टमाक चॅलेंज करपाक जावं, नाजाल्यार कसल्याय बाबतींत प्रेयर करपाक जावं, नाजाल्यार ब्लेसिंग दिवपाक जाय आमकां लागून, देवा कडेन मागणें करपाक जावं, प्रत्येक गजालीक जे कोण आमकां आमच्या वांगडा आसले आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टेचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता. पार्टेचो फावंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता. थँक्यू.
मनोज परब हांचो राजिनामा अजून पक्षा कडेन येवंक ना. तांणी घेतिल्ल्या निर्णया विशीं आमी बसकेंत चर्चा करतले. आमकां मनोज हेच अध्यक्ष उरिल्ले जाय. आयज सांज मेरेन पक्ष आपलो निर्णय सांगतलो अशें अजय खोलकरान सांगलें. आम्ही सोडून वचना. पार्टी तशीच आसा. पार्टी धरलेली आसा. सगळे रेडीमेड आहा. सगळे वर्ल्ड गोंयची लार्जस्ट पार्टी आहा. रिजनल पार्टी आहा. गोंयची थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी आहा. सगळे सिंबल आसा. रिकॉग्नायज स्टेटस आहा. मनोजान आपले डिसिजन सांगला. ताका आमी रिस्पेक्ट करूंक जाय आनी फुडलें कितें आहा तें आमी लोकांकडे तेगे डिसिजन आमची मिटींग आसा आनी कित्याक सोडला एक्झॅक्ट रिजन ते आमी तुमकां लोकांकडे वयतले तुमी. मनोज परब हांणी राजिनामो दिवपाचो घोशणा केल्ल्यान वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. मनोज एक बरो राजकी फुडारी. ताणें राजकारण सोडूंक जायना. तो आप पक्षांत येवपाक तयार आसा जाल्यार ताका पक्षाची दारां उक्तीं आसात अशें आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी सांगलें. मनोज परब इज अ गुड लीडर. ताणें पॉलिटिक्स सोडूंक जायना. इफ इज रेडी टू कम बॅक ही इज मोस्ट वेलकम. ओके, आप वेलकम करता तेका. सी वी आर ऑल आज यूथ लिडर्स आनी बरे लिडर म्हाका दिसता राजकारणान येवपाची चड गरज आसा. आज तुमी जशें आमच्या प्रेसिडेंटान सांगलें कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणून ही एक व्हर्च्युअल पार्टी इतल्या लेवलाचेर म्हणजे लाखांनी आनी कोट्यांनी लोक जॉयन जाल्ले आसा. कित्याक? बिकॉज पीपल आर लुकींग एट यूथ एज द सोल्युशन टू द फ्युचर. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आनिकूय यूथ पॉलिटिक्सान येवंक जाय. आनी तशें सांगलें मनोज परब इज अ गुड लीडर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान एक परिपत्रक जारी करून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी इंधनाची बचत आणि साधन संपत्तीचो कार्यक्षमतेन वापर करचो अशें आवाहन केलां. ह्या निर्देशा कर्मचाऱ्यांनी भौशीक येरादारीचो चड वापर करचो, कारपुलिंगाक प्राधान्य दिवचें, गरजे भायर प्रवास टाळचो आणि शक्य जाल्यार व्हर्च्युअल मिटींग प्लॅटफॉर्माचो वापर करचो अशें जाहीर केलां. मुख्यमंत्र्याचे मान्यताये उपरांत हो निर्णय घेतला आणि हाचे फाटलो हेत प्रशासनात टिकाऊ आणि पर्यावरणाक अनुकूल प्रवास पद्दतीक चालना दिवप हें स्पश्ट केलां. पळयात. धोकादायक अवस्थेत आणि कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ल्या मडगांवच्या होली फॅमिली इमारतीचो कांय भाग भौशीक बांदकाम खात्याच्या मजतीन मातये भरवण केला. इमारत कोसळपाचो धोको आशिल्ल्यान प्रशासनान ही कारवाय केल्या. फाटल्या वर्सा इमारतीचो कांय भाग कोसळिल्लो. आतां मेरेन वट्ट 21 इमारती धोकादायक आशिल्ल्याचें निश्चित केला अशें उपजिल्लोधिकारी गणेश बर्वे हांणी सांगलें. NDT अहवाल मेळ्ळे उपरांत उरिल्ल्यो धोकोदायक इमारती मोडटले अशेंय तांणी सांगलें. 21 बिल्डिंग आसा एज पर म्युनिसिपालिटीन आमकां जे लिस्ट येयला. देर आर 21 बिल्डिंग्स. आमी टोटल 7 बिल्डिंग इन्स्पेक्ट केल्यो अलॉंग विथ PWD आनी म्युनिसिपल इंजिनियर्स. तातूंतल्यो 2 बिल्डिंग तेणी आमकां रिपोर्ट दिल्लो की तेंचे थोडी डेंजरस स्ट्रक्चर्स आसा, ते उडोवपाक पडटले. सो आमी कलेक्टराक रिपोर्ट सबमीट केल्लो आनी कलेक्टरान अंडर सेक्शन 30 ऑफ डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट ऑर्डर पास केली. सो PWDन आयज मॉर्निंग होली फॅमिली बिल्डिंग आसा तेजे ते स्ट्रक्चर रिमूव केला. जे डेंजरस जे आसा ते पडपाक शकता तेंच्यान ते उडयला. आनी आनीक बिल्डिंग आसा डायस बिल्डिंग, तेचे आयज इवनिंग ते स्टार्ट करपाचे आशिल्ले. तेंचो रिपोर्ट कळटलो बाय टुडे इवनिंग. पणजेंतल्या सांतिनीज हांगच्या भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखे मुखार रस्तो खचिल्ल्यान महापौरान पळोवणी केली. तपासणे उपरांत ही घडणूक पोरण्या भुंयगत लायनीक लागून घडला अशी शक्यताय महापौरान उक्तायला. शारांतल्या अशा धोक्याच्या सुवातीची लोकांच्या सुरक्षे खातीर तपासणी जातली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. दुरुस्तीचें काम बेगोबेग पुराय करपाची सुचोवणी संबंदीत खात्याक महापौरान दिल्या आनी फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय म्हण गरजेचे उपाय करतले अशेंय तांणी सांगलें. आयज पळयलें जाल्यार थिंगा सकाळी रस्त्याचेर कर्व जालो थंय आनी फुडेंय वडा कडेन थंय देंवलेलो आहा रस्तो. सो हेचेर कितें सांगलां? So this one next to SBI. The engineers have said it's an old line, old cable line from 2018, 2019. Not related to smart city in any way. So that the drill bit was left inside and the road has collapsed. So what we told the engineers to do is basically we are filling the hole, putting concrete, leveling it, and putting bitumen on top of it. The idea now is we don't want anyone to be injured. People are breaking the hole is pretty deep. They are breaking the road a little bit more.
and they're going to level it in later. This is a switch blockage. This is something else that they're going to do. Now I think there is one small one is settled a little bit. So once after this we will go to that other area. So I told the engineers also to go take one round and check and see whether there is a settlement, we'll open that area, level it and everything and re-close it. गोंयांत 21 आणि 22 मे अशा 2 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्या सयत गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. ते भायर वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किमी आसतलो. तशेंच नागरिकांक सादूर रावपाचो उलो मारला. बार्देसांतल्या शापोरा जेटीचे दिसान दीस वायट स्थिती जायत आसा. सरकारान हाचेर दुर्लक्ष केला. सरकाराच्या आदेशा प्रमाण नुस्तेमारीक राज्यांत 2 म्हयन्या खातीर बंदी आसता. मात शापोरा जेटीचेर थळाव्या नुस्तेकारां खातीर मे म्हयन्यांतच ही बंदी लागू जाता. सँडबार हो हांगच्या दर्यांतलो मुखेल आडतरो. मात नुस्तेमारी खात्यांचो मंत्री हे विशीं कांयच करिना. सरकारान चिंतला तरी कितें असो प्रश्न शापोरा फिशिंग बोट असोसिएशनाचो अध्यक्ष बलबीम मालवणकार हांणी उप्रासला. पळयात. जेटीच्या संबंधात सांगून 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 हांव आतां अर्दो सोंपलेलो. म्हाका सोकोन हे जेटीर हांवूच सोंपतलो. आयज पळयतले आयज आख्खे इंडियेभर सगळ्यांक डबल सबसिडी आहा आनी फक्त एकूच गोंयान आहा. हो डबलूय सरकार न्हू, सिंगल न्हू, हो सगळो आपूण पोट भरी सरकार. कित्याक आयज आमचे बोटकाराचे गोंयचे जी सबसिडी आयज 2-3 वर्सां पळय सोंपयले आमकां. आज बोटकार सोंपात गेले. आतां तूं पळयतले जेटीची हालत पळय हे करता. आयज आमची MLA येयली, आमचो मिनिस्टर व्हडली मिटींग घेतली, वर सोंपलें जाल्यार आजून ही धाकणी पडना. आजून हे तें बोब मारून आमी करता आनी आजून तेंचो नांव निशाणी ना. आयज हे नस्त खोलयता म्हटलें. आज 1 म्हयनो आमकां कित्याक जालो बंद केल्यार खबर आहा तुका? नाल्यार आमचे कितकेच जाण मरतले, बोटी फुट्टल्यो थंय, कितके मनीस मरतले. हांव नको ते मनीस मरपाक लागून हे मोसुणेची थडी मारल्या बीन जाल्यार तेका लागून आमकां जे पळय तें कितें घडटा तें पळयत तूं नसताचेर. कित्याक आमकां खलयले. आज 8.5 कोटी म्हणून सांगल्यो. 25 बार्जी काडल्यो. 25 बार्जींनी हे नस्त खोलोंक नाका शकता. ह्या सरकाराक हिम्मत आहा जाल्यार हेणें दाखोवचें आनी खूब बरोवन दिल्लें आहा. फिशींग आतां 1 म्हयनो जालो दिसता. मागीर म्हयनो जालो पळय चालू आहा पळय बोटी काडप. गोंयान बाकीच्यो जेटी आहा तेंचेर फिशींग केन्ना बंद जाता? तेंचे फुडें आतां तेंचे चालू आहा. आतां एक तारखेक जातलें. तूं पळय पणजेचे वयता, सगळे वयता. आमकां हांगार वयता जाल्यार थंयच मरतले आमी फुटून. आतां आमचे पळय कितें वसाड जाता ती. सरकारान हे बाबतींत कांयच करूंक ना अशें तुमकां म्हणटात? सरकारान करता म्हणून सांगलें. आमकां फटयले, फक्त हाडयली आनी फकत आमकां नांवान तेंची पोटां भरलीं. कित्याक आजून आमचे नासता कांय खोलोंक ना, कांयच जावंक दिसता. हें पळय मरे 8.5 कोटी आनी हें कितें 17 कोटी खंयचे पयशातून? तुमी जनतेचे पयसो पळय खातात हें करतात. आमकां सबसिडी दी तुमी करना. थंय आमी कशें तरी वयता, पोट भरताले आसलें तें पाड घालून हांगार खोल्लें. हें पळय दिसता पळय मरे बोटी वयर काडटा पळय. सद्याचे जे फिशींग मिनिस्टर आहा निळकंठ बाब हळर्णकर हेंचे कडेन तुमची भेट जाली आतां उलोवप जालें? हेंच्या कडेन वचोन आमी भेट घेतली तेजे कडेन. तेका आफयलो. तो फक्त कितें करता, तो दुसऱ्या MLAक भियाता. तो तेका कॅबिनेट मिटींग उपकार ना, तेका मिनिस्ट्री बीन तेका उपकार ना. आदलो मंत्री मिकी पाशेकून येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर व्हडली घोशणा केली. बाणावली मतदारसंघांतल्यान आपूण स्वता लढयतलो जाल्यार नुवे मतदारसंघांतल्यान आपली बायल वियोला पाशेको वेंचणूक लढयतली अशें तांणी स्पश्ट केलें. मडगांवांत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत मिकी पाशेकोन हाच्या आदी 3 फावटी बाणावली मतदारसंघांतल्यान जिखून आयल्याची याद करून दिली. ह्या खेपे बाणावली सावन वेंचणूक लढयतलो अशें ताणें सांगलें. तशेंच ताची घरकान्न वियोला पाशेको नुवे मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतली अशें ताणें स्पश्ट केलें. तशेंच खंयच्या पक्षांतल्यान वेंचणूक लढयतलो हो निर्णय आजून घेतलो ना आनी तें लोकां खातीर सरप्रायज आसतलें अशेंय ताणें म्हणलां. तशेंच काँग्रेस पक्षांत पयशांच्या बदलांत तिकिटीची विक्री जाता हाका लागून काँग्रेसीन उमेदवारी दिल्यार लेगीत आपूण ती घेवचो ना असो सणसणीत आरोप ताणें पत्रकार परिशदेंत केला. 2012 वर्सा काँग्रेसीचो निशेध म्हणून ताणें भाजपाक तेंको दिल्लो.
पूण आतां काँग्रेसींतले जायते फुडारी काँग्रेसींतल्यान भाजपाक उडयो मारतात अशी टिका ताणें केल्या. आपल्या पुराय राजकीय कारकिर्दीत आपणें केन्नाच भ्रश्टाचार करूंक ना अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. कोणेंय सिद्ध केलें जाल्यार आपूण राजकारण सोडपाक तयार आसा अशें ताणें सांगलें. मजगतीं मिकीन केल्ल्या ह्या विधानाचेर आतांचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हाणें प्रतिक्रिया दिल्यात. आयकात. मिकी पाचेको ऑलरेडी एकदा निवडून आयिल्लो आसा आनी सदांच तो कॉन्टेस्ट करता तेन्ना वेगळ्या वेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान कॉन्टेस्ट करता. सो वेदर हीज कमिटमेंट इज टुवर्ड्स पीपल ऑर इट इज ओन्ली टुवर्ड्स पावर, म्हणजे खंयच्यान निवडून येवंक शकता थंयच आपूण कॉन्टेस्ट करतलो. आनी जर ताणें लोकांची कामां केल्ली जाल्यार परत तो निवडून येतलो आशिल्लो. आनी ही हॅज नॉट बीन इलेक्टेड अगेन since his previous stint as a MLA. So हातूंच्यान म्हाका कळटा की I think he has not been able to convince people that he is the right representative. तांकां परत ट्राय करून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. गोंय पर्यटन खात्यान आनी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयान बागा दर्याचेर आयोजीत केल्ल्या गोवा शॅकाथॉन वर्क फ्रॉम गोवा उपक्रमाचे मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केले. गोंय आता फक्त पर्यटन थळ न्हय तर नवनिर्माण, उद्देजकता, सृजनशीलता आणि लवचीक काम संस्कृतायेचे केंद्र जावपाक लागला अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. तरणाट्या पिळगेच्या बदलत्या अपेक्षेप्रमाण स्टार्टअप, सहकार्य करपी पर्यावरण प्रणाली, डिजिटल मुळावी बांदावळ आणि कुशळटाय उदरगतीच्या उपक्रमांतल्यान नवी संधी निर्माण जावपाक लागल्यात अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. दिवचलच्या पिराची कोण वाठारात मॉन्सुना पयलींची प्रतिदात्मक उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान ओंदू ह्या वाठारात हुंवार येवपाची शक्यताय आसा अशी भिरांत थळावे लोक उक्तायतात. उंटगराचो पावस पडटकीच पिराची कोण वाठारात उदक तुंबून घरादारांनी उदक घुसता. दिवचलचो 4 लेन बायपास करतना पिराची कोण वाठारांतल्या न्हंयच्या फाट्याचेर पूल बांदला. तेन्नाच्यान पावसांत न्हंयच्या फाट्याचें उदक भायर फुट्टा. देखून वाठारात हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता. आता तर पुला लागीं न्हंयच्या फाट्यात भरपूर रान वाडला. देखून ओनू पावसात ह्या वाठारात गंभीर प्रश्न निर्माण जावपाची शक्यता आसा. आयज आमी वॉर्ड नंबर 6 आसा, पिराची कोण हांगा आसा. हांगा तुमी पळयता आसतले आतां मॉन्सूनचो टायम सुरू जाल्लो आसा, मॉन्सून येवपाचें. तेन्ना आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली म्युन्सिपाल्टी की तुमी बेग्यांतले बेगीन ते नाले उसपया, गटारां उसपया. तुम्ही जो मिटींग घेतलेली, जॉयंट मिटींग त्यांच्यानी ऑलरेडी घेतलेली कलेक्टरान बीन, WRD PWD घेवन. तेन्ना आमच्या आतां अशें लक्षांत येयलें की पावस पडपाचो आसा, अजून काम जाल्लें ना. आमची एक रिक्वेस्ट आसा म्युन्सिपाल्टी, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आनी WRD, जो व्हाळ आसा बायपासाचो तो अजून तसो क्लीन जाल्लो ना. तर बेग्यांतले बेगीन तेंच्यांनी क्लीन करचो, जेणे करून ते पाणी न्ही लोकांच्या प्लॉटांनी घरांनी येवपाची शक्यता आसा. हाज्या पयलीं अशीच बुट्टी येयलेली आसा. जशीच पिराचे कोणी दिवकार जे आसा थंय आमी तो प्रॉब्लेम जातालो. आमदाराक सांगून आमी थंय रिटर्निंग वॉल घातलेली आसा. तरी थंय रिटर्निंग वॉल घालूनूच थंय इश्यू जाल्लो आसा. हांगा तर रिटर्निंग वॉलू ना. आमची अपेक्षा बेग्यांतले बेगीन तो गाळ तरी ॲटलिस्ट उसपोवन बेग्यांतल्यान कंप्लीट करून तांकां सोयीस्कर रावंक मेळटा अशी सोय करची. कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता हांव आनी कलेक्टर मामलेदारा कडेन मागता, डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडेन आमी लेटर केल्लेली आसा सगळ्यांक की तांच्यांनी बेग्यांतले बेगीन हें काम पूर्ण करचें. की हाय सेकंडरी पासून मांद्रेकर वाडा, तो साश्टी वाडा आनी आमची भितुरली जी आसा वर्सा वाडा, जो शेट्टीच्या देवळा कडल्यान वयता तो ती वाट सगळे नालो बी सगळे तुंबलेले आसा. बेग्यांतले बेगीन क्लीन करून तांकां सोयीस्कर रावंक मेळटा काळजी घेवची. आमी पिराची कोण देवकीनगर हांगा रावता आणि पावसांनी वयल्या म्हणजे नाल्याचें उदक भायर सरता आणि घरा कडेन पावता आणि घरा भितर बीन पावता. तेका लागून तुमी कितें तरी तेचेर विचार करपाक जाय. उदक भरले काय तुमचे प्रॉब्लेम कितें जाता? आमच्या घरान भितर उदक उरता आणि भायर सरपाक मेळना. म्हणजे व्हडलो पावस पडटकीर उदक भितर येता घरा भितर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राज्यात आप संघटना घटमूट करपा खातीर पक्षान 5 नवे विभाग मुखेली नेमल्यात. ते प्रमाण बायला विभागाच्या अध्यक्ष पदाचेर ममता मेबान हाची निवड केल्या. जाल्यार OBC विभाग मुखेली म्हूण संदीप पेडणेकार, ST विभाग मुखेली राजेश गांवकार,
अल्पसंख्याक विभाग मुखेली जेम्स फर्नांडीस आणि युवा विभाग मुखेली म्हूण पूजन माळवणकार हाची नेमणूक केल्या. फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन पक्षाची संघटना घटमूट करपा खातीर वावर चालू आसा. नव्यान नेमिल्ल्या अध्यक्षांचेर जिल्लो, मतदारसंघ आणि बूथ पावड्यार पक्षाचो विस्तार करपाची जापसालदारकी सोपयल्या. हे विंग्स घट करतले आणि त्याच्या माध्यमातून आम्ही लोकांकडे वतले. एज फार एज अलायन्स इज कन्सर्न, जसे सांगले पयले दिसाचें हांव सांगत आसा, वी आर रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू मेक शुअर BJP is reduced to single digits. That is the only solution. म्हणजे 22, 23, 24 उपकारना, कित्याक भारतीय जनता पार्टी येद्या कितेंय षडयंत्र करपाक शकता. सगळ्या पार्टींक फोडून ते आपल्या भितर घेऊन हे चोरयेचो सरकार घडोवंक शकता. आज पंजाबाक आमचो सरकार इतलो घट आसा. कसो घट आसा? बिकॉज पीपल ऑफ पंजाब वोटेड गिव अस 92 आउट ऑफ 117 सीट. 117 सीटांचे 92 सीट एका पार्टीक दिले. कितले प्रयत्न जाल्या आमची पार्टी फोडपाक, अजूनही चल्ल्या. राज्यसभान ते सक्सेसफुल जाले कित्याक थंय फक्त 10 रिप्रेझेंटेशन आशिल्ले. पूण जेन्ना पीपल गिव वन पार्टी मेजॉरिटी सीट्स, त्या पार्टीक फोडपाक मागीर खूब डिफिकल्ट जाता. आणि आज म्हाका दिसता जशें सांगले, आम आदमी पार्टी इज रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू रिड्यूस भारतीय जनता पार्टी टू सिंगल डिजिट्स अँड इट विल हॅपन. वाल्मिकी तू रेडी आहा म्हणटा, मागीर तुमी तुमचो कॅन्डिडेट घालता. आतां फोंड्या आमच्यानी पयले फोंड्या फक्त BJP आनी काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घातलो, मागीर तुमच्यानी तुमचो कॅन्डिडेट घातलो. सो एलायन्साक कशें रेडी आहा म्हणटा तुमी? न्ही पळय, 2027 इलेक्शन जे आसा, दॅट इज द इलेक्शन वेर द गव्हर्नमेंट विल फॉल ऑर गव्हर्नमेंट विल फॉर्म. कळ्ळें? फोंड्या बायपोलान सरकार पडपाची शक्यता नाशिल्ली, झेडपीन सरकार पडपाची शक्यता नाशिल्ली. सो वी हॅव कॉन्टेस्टेड दोज इलेक्शन्स आणि आमी आमची स्ट्रेंथ पळोवंक जाय खंय आमी स्ट्रॉंग आसा. जर आमी कॉन्टेस्टूच करना जाल्यार आमी कशें कळटलें आमी खंय स्ट्रॉंग आसा. कितले सीट्स तुमी हे करता? सांगता की 2017 जावं 2022 जावं आम आदमी पार्टीन 40 सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्टेस्ट केल्ले. सो सगळ्या कडेन आमची खंय जाल्यार खंय थोडीशी स्ट्रेंथ आसा. खंय 7-8 लोक आसतले, खंय 70 लोक आसतले. पूण एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी वी आर स्ट्रॉंग. सो जशें सांगले, आमी संघटन बांदपाचें काम गोंयभर करतले. पूण when it comes to the point of alliance, that time we will decide की खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन we can give up our claim. आणि जशें सांगले, लक्ष्य सामको क्लियर आसा, that is to have one-on-one fight in all 40 constituencies and reduce भारतीय जनता पार्टी to single digits. सडा महामार्गाचेर राखणे वंटीच्या कामाचे सुरक्षेचेर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान खर नाराजी उक्तायल्या. अधिकाऱ्यांनी केल्ले संयुक्त तपासणेत सुरक्षेचो अहवाल आणि पूर्णताय प्रमाणपत्र नासतना रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केला, असोय आरोप तांणी केलो. या कामाक लागून प्रवाशांचो जीव धोक्यात पडला अशें सांगून आमोणकरान कसलोय अपघात जाल्यार भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक फुर्तादो जापसालदार आसतले अशी शिटकावणी दिली. पळयात. आमदार सोडून दी, एज अ कॉमन मॅन. आयज हांगा कॉमन मॅन आसा, तूं खंयसूनय आमच्या आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे खंयच्याय कॉमन मॅन नाल्यार आख्ख्या गोंयसून खंयच्याय एक कॉमन मनशाक हाड, नाल्यार इवन एक शिकलेलो मनीस, एक इंजिनियराक हाड आनी विचार, आनी ताका आपल्या दोळ्यांनी पळोवन या. हे दोळ्यांनी जेन्ना तूं पळयता जाल्यार खंयच्या सायडीकसून हे सेफ दिसता. खंय तरी भिरांत दिसतात न्हू. हे सायडीकसून पयले, वयरसून पयले. तुमी वयर वचून पळोवना, हांवें पयला वयर वचून. आमचे कडेन फोटोग्राफ्स आसा वयले. सो खंय तरी दिसता हे इन्स्पेक्शन आयज कित्याक जालें, जॉयंट इन्स्पेक्शन. यू आर कमिंग ऑन रिकॉर्ड की सेफ्टी अजून सारकी ना. हे जे आसा ते म्हणटा कितें, दे आर गिविंग दिस थिंग सेफ्टी रिपोर्ट. दे आर द कंपनीज हेज टोल्ड अवर एडिशनल कलेक्टर who she was present over here that baba we are giving a safety report and completion work, that baba nothing, we will take the responsibility that nothing will happen म्हणून. So तांकां दिवनी न्हू. So when they give that report, that time I will say baba it is safe. So when you look at this place, I don't say things so it is safe.
कायद्यान तेंच्यांनी रोड मागीर ओपन करूंक जाय न्ही सर. तेंच्यांनी रोड एक्चुअली मागीर ओपन करून सगळे प्रिकॉशन घेवन हांगा सायन बोर्डी ना, लोकांक खबर सुद्दां ना रस्तो ओपन जाला म्हणून. लोक अजूनही गाडयो त्या रोडांसून वयता, एक सुद्दां सायन बोर्ड मारलेली ना थंयसर. कोणाकूच सांगो एटलिस्ट PI ट्रॅफिक, TI मुर्मा गोवा, आमचो SDM मामलेदार हेंकां तरी इन्फॉर्म करा. द ऑर्डर वॉज फ्रॉम होम, फ्रॉम द कलेक्टर साऊथ गोवा फॉर क्लोजर ऑफ दिस बिकॉज इन द सेफ्टी ऑफ द पीपल. But without informing the collector, without informing the South Goa collector, they come here and they just open the road without informing anybody. So nobody was aware about this. So we don't have, they have opened the road, okay, very good. We don't have problem. But before opening the road, they have to complete the work which they have not completed. Incomplete work दोला. And the contractor धावून गेला. कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारलो, कॉन्ट्रॅक्टर फोन सुद्दां घेयना. ताका 10 फावटी आपयलो, येयना. कित्याक तो कॉन्ट्रॅक्टर हांगलो न्हू. ते सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टर भायलो कोल्हापूरचो, तो थंयसून कोल्हापूरसून येयलो हांगा काम करपाक. सो दीस आर द थिंग्स. आनी हे सगळे केला फाटसून कोणें केला जाल्यार फक्त हो फुरता तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर. ही हॅज डन दॅट. ही हॅज ब्रॉट हिम फ्रॉम कोल्हापूर हियर टू डू दीस वर्क. आनी आमकां तेन्ना सांगलें दीस इज IIT गुवाहाटी हू हॅज टेकन दीस प्रोजेक्ट. एंड इट विल बी अ परफेक्ट म्हणून. तूं पळय रे वांकडो तिकडो प्रोजेक्ट कसो केल्लो आसा. हेजो सेम जसो आमचो हर्बर आमकां भंय जाल्लो आनी हांवें इन्स्पेक्शन केलेलें जेन्ना तेन्ना तो इन्सिडंट जालो सेम असोच भंय दिसता म्हाका. लोकांक खंय त्रास जावचे न्हू म्हणून. Right now it will be by the PWD and enough actions will be taken on that aspect, and NHA has to do some actions and we have given particular guidelines and instructions to them. They will do it in a timeline and they have to give basic reports to us including the completion report and safety audits. Further reviews will be followed up. आम्ही आपयलो पण पयला थंय कोण तरी एक इंजिनियर आयला, तेजी आन्सर्स म्हाका तरी ती सॅटिस्फॅक्टरी दिसूना तो कितें दिता ते. सो ताका आमी कितें सांगला, तो म्हणटा की आपल्यान 100 मिटर कितें आसलें ते पट्टेन ते आपल्यान कंप्लीट केला. पण सो ताका आमी डायरेक्शन दिला, इफ इट यू आर कंप्लिटेड यू हॅव शूड गिव द ऑथरायज कंप्लिशन सर्टिफिकेट, ऑडिटेड स्टेटमेंट आनी दिवचो पडटा. चिकणे कुडण्या साखळे वाठारात शैला गाडी या बायलेचो खून करून फुजो काडिल्ल्या सागर राऊळ या दुबाविताक गोंय पुलिशेन ताब्यात घेतला. खून केल्या उपरांत दुबावितान घडणूक थळा वयल्यान फुजो काडिल्ल्यो. पुलीस ताचो सोद घेताले. देखून 2 दीस केल्ल्या खर यत्नात पुलिसाक यश आयले. या दुबाविताक महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.